आता दर महिन्याक येतली उदकाची बिलां डीडी चेक घेवचे ना। वीज खात्यापेशीन पेमेंट भारत बिल UPI वरवीं। PWD मंत्री निलेश काब्रालान केले स्पष्ट। फिफाचे 17 वर्सां सकयल्या संवसारीक बायलां फुटबॉल सर्तीक गोंयचो फातोड्डा स्टेडियम वेन्यू। मंत्री गोविंद म्हणटा अभिमानाची गजाल, स्टेडियम ऑक्टोबरा आदीं तयार। थोड्यांक दिसता हांव 2024 लोकसभेक रावचो ना। थोड्यांची रावपाची इच्छा दिसता, पूण पक्ष आनी लोक सांगे मेरेन खासदारकीची सेवा चालूच उरतली। श्रीपाद भाऊचे भाशींक बांदिल्ल्यांक शिनाल। गोंयभर अरिश्ट काळात पुलीस आनी फायर सर्व्हिसी बरोबर दिसतले आपदा सखी, आपदा मित्र। राज्य सरकारान स्कीम लायल्या चालीक, फायर सर्व्हिस डेक मुख्यमंत्री उलयलो। गोंयांत परत जावंक लागल्यात धर्माचेर आघात। लोकांची गरिबी, परिस्थितीचो फायदो घेवन धर्मांतरा। सरकार अशें जावंक दिवचो ना, मुख्यमंत्र्यान केले स्पश्ट। आज फाल्यां गोंयांत जगला गडगड मारून पावस। कर्नाटकांतले ढग गोंयचे वाटेर। आयतारा सावन 3 दीस ड्राय वेदर। 22 ते 28 एप्रिल पावसाची शक्यताय, हवामान खात्याचो अदमास। आज गुड फ्रायडे। संवसारा बरोबर गोंयच्याय क्रिस्तांवांनी जेजू क्रिस्ताचे कश्ट आनी मरणाचो काडलो उगडास। आता इस्टर मेरेन उपास, आंगवणी मौनाचो काळ। उच्च न्यायालयाचे कामकाज इंग्लिशी बरोबर कोंकणीतय जावचें म्हूण सरकार यत्न करतलो। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो हिंदी संमेलनात। आझाद मैदानार बशिल्ल्या IPHB कॉन्ट्रॅक्ट वर्करांक मेळ्ळे आपाचे फुडारी। भलायकी मंत्री राणे म्हणटा निर्णय कोर्टाच्या आदेशा प्रमाण। विरोधकांक काम धंदो ना। 1999 इंडियन एअरलायन्स विमान अपहरण प्रकरणात मुक्त केल्ल्या मुश्ताक अहमद झरगरकाराक सरकारान UAPA कायद्या सकयल केलो आतंकवादी घोशीत। केंद्रीय मंत्रिमंडळान PLI येवजणे सकयल वस्त्रोद्योगाच्या मळार 19,077 कोटी रुपया गुंतवणुकीच्या प्रस्तावाक दिली मान्यताय। घरांक नंबर दिवंक पंचायत वा सचिव पैसे मागता जाल्यार लेखी दियात, एक्शन घेता। मंत्री माविनाचे उतर। घरा कायदेशीर करपाची प्रक्रिया खंय योग्य वेळार। राणा मंत्री विश्वजीत म्हणटा गोंयांत रेजिडेंट वाघ ना। कॉरिडॉरांतल्यान कर्नाटकांतल्यान वाघाचे यो वच। राणा खातें पीपल फ्रेंडली आसतलें। विश्वजिताची व्याघ्र अभयारण्याचेर भुमिका। मायक्रोसॉफ्टाचे स्टाफ म्हूण सांगून फेक कॉल सेंटरा वरवीं विदेशी लोकांक टेक्निकल हार्डवेअर आनी सॉफ्टवेअर सपोर्ट दिता म्हूण सांगून लुटपी रॅकेट उक्ताडार। परवरे 5 जाणांक अटक। जम्मू आणि काश्मीराचे शोपिया जिल्ह्यात सुरक्षा दळांबरोबर चकमकीत लष्कर-ए तोयबाच्या 4 आतंकवाद्यांक मारले। बाकीच्यांचो चल्ला सोद। देशांत कोविडाचो नेट एक सारको देंवता। दिसपट्टे नवे दुयेंती हजारा सकयल। राष्ट्रीय पावंड्यार कोविड लसीकरण पावले 186 कोटी 22 लाखां वयर। गोंयांत 27 लाख पार। ह्या वर्सा नैऋत्य मान्सून हंगामात मान्सून नॉर्मल। पावस सरासरी 99% पडपाचो भारतीय हवामान खात्याचो पयलो अदमास। फायनल अदमास मायांत। कर्नाटकाचो मंत्री KS ईश्वरप्पा आज दिता राजीनामो। कॉन्ट्रॅक्टर संतोष पाटीलाच्या आत्महत्या प्रकरणात पोलिसांची ईश्वरप्पा आड आत्महत्येक प्रवृत्त केल्ल्याची केस। चीनाचे शांघाय वाठारात कोविडाचो धुमाकूळ। 2.5 कोटी लोक खर लॉकडाऊनात। पण लोकांच्यो हुयेल्यो आत्महत्या। पाळीव जनावरांच्या हत्यांचे दिसपट्टे रिपोर्ट।
मुंबई DY पाटील स्टेडियमाचेर राती जाल्ले खेळात IPLात गुजरात टायटन्सांक राजस्थान रॉयल्साक 37 रनांनी हारयले. पॉइंट टेबलात गुजरात टायटन्स टॉप.